म्हाका एक वेळ सारको कमी आहा म्हण म्हाका एक गजाल आसा की हांव मोहनदास साहेबा कडच्यान स्टार्ट करता। मोहनदास साहेब, एक जो इशू आहा जो व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू तो म्हळ्यार मेनू। आणि भुरग्यांक लास्टाक आमी खावपा दिता तेन्ना भुरग्यांक कांय गजाली आवडटात, कांय गजाली आवडनात। मेनूच्या बाबतींत तुमकां दिसता की जे सद्याची सिस्टम आसा ती बरी आसा काय भुरग्यांक कितें आवडटा कितें आवडना ह्या प्रमाणे आमचो मेनू आसपा जाय? ना, भुरग्यांक कितें आवडटा ते आवडना ह्या प्रमाणे मेनू उरूंकूच शकना, कित्याक प्रत्येक भुरग्याचो घरा कडचो जो बॅकग्राऊंड उरता त्या प्रमाणे भुरग्याची खावपाची टेस्ट उरता वेगवेगळी। सो एकच हें उरपा जाय की जे न्यूट्रिशन वाले जे आसात तांगेले गायडन्स घेवनूच तो मेन्यू फिक्स जावपा जाय की भुरग्यांक जाय तो जावंक शकना। दुसरी कशें आसा की ताजेर तो सगळ्या कडेन वेगवेगळो दिवंक शकना, म्हणजे सबंद गोंयभर एक करपा पडटा। ताजे मदें मातसो हांव इंटरफेर करून एकच सांगता की हो जो आता सिद्धार्थ पवार म्हणले की आपल्याल्या हातूंत चली बरी आवडीन खाता हें खाता, वॉच जेन्ना करता पळय तेन्ना स्कुलाचे मरे काही ग्रेडी आसात ज्यो बरी स्कूल आहात, ज्यो बरी बरी पयशेकारांची स्कूल आहात, ज्या हातूंत सुशिक्षीत भुरगीं वतात, ज्यांची पार्श्वभूमी पयशांची बरी आहा। तुम्ही स्थलांतरीत मजूर जंय वतात, स्थलांतरीत मजुरांची भुरगीं जंय वतात थंय वचून टेस्ट करपा जाय, थंय वचून सरप्रायज विजीट मारपा जाय, कित्याक तांकां कोण उरना, तांगे कंप्लेन घेवपी कोण उरना। No, he's talking like a left liberalist. पैशेकाराची स्कुलान असता, म्हज्याय सामान्याच्या स्कुलान वता। आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय दॅट फर्स्ट। ओके, हांगा गोंयांत पैशेकाराची स्कुलांक मिड डे मील दिना सरकार, हे हांव सांगपाक सोदता। मोहनदास बाब जर त्या भ्रमान आसा जाल्यार ही हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल विथ दॅट। आणि एज फार एज मोहनदास बाबाचो जो पॉयंट आसा, ओके, मोहनदास बाबाचो पॉयंट आसा जो मेनूचेर आसा पळय न्ही, आय हॅव अ स्लाइट एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। ऑफकोर्स वी हॅव टू टेक अ न्यूट्रिशनिस्ट पॉयंट ऑफ व्यू टू फ्रेम दिस स्कीम। पुणून जेन्ना आतां पयर जेन्ना उसळ ही बरी करताले, टेस्टी आसताली, पूण ती भुरग्यांक आवडनाशिल्ली, ती उसळ तांणी सबस्टिट्यूट केली। म्हाका दिसता थोड्यांच्या भुरग्यांच्योय आवडी निवडी आमी जनरली कन्सिडर करपाक जाय विथ अ न्यूट्रिशनल पॉयंट ऑफ व्यू। सो आय एग्री विथ मोहनदास बाब की येस वी हॅव टू कन्सल्ट एक्सपर्ट्स। सगळ्याच भुरग्यांक आवडटा म्हण दिवप ना, एट द सेम टाइम आवडना ते दिल्यार भुरगीं खावची ना। सो तांकां लागून वी हॅव टू बी अ बॅलन्स बिटवीन द टू। या कांतीभाई, तुम्ही फायनल हा मेनूचेर तुमकां घेता की तुमचो अनुभव कितें हा मेनूच्या बाबतींत, आणि सद्याची ज्या तरेन आमी मेनू ह्या गजालीक अप्रोच करतात तो सारको हा काय? इतल्या वर्सांचो म्हाजो एक्सपिरियन्स जाल्यार तुमकां सांगता पळय की पेडण्या सायडच्या भागांत जे गांवांनी जे आसा न्ही थंयसर ती उसळ जावं गोड आयटम सूट जाता। आणि आमी जे हितून सिटी एरियेन रावता थंयसर आमचे मायग्रंट लोक चड, भायले लोक चड आसात, म्हणटकूच आमचो तो पुलाव तिखट आयटम जितले दिता न्ही तितले ते हें करतात, एक्सेप्ट करतात आणि तो चड वयता। आतां आमच्या सायड पुलाव 3-4 फावट पासून दिल्यार दी म्हणटात ते भुरगे खातात। सो तुम्ही सद्याक ज्या तरेन मेनू ठरोवप जाता ती पद्दत तुमकां ती तालुका वायज बसून तालुकान जे आसात म्हाजे हिसपान अशें दिसता की तालुका वायज खंयसर कशें वयता ते मेनू घेवपाचे आणि करपाचे, आणि त्या प्रमाणे ठरोवपाचे। एटलीस्ट तालुका वायज डिसिजन जावपाक शकता। सदांच पळय आमी तें जेवण ते सायडीचें जेवण हे सायडीक खावंक शकना, तेजेर आसा ते डिपेंड। डेली जो मनीस खाता न्ही अचानक दुसरे हाडून दिले ते खावंक शकना, म्हणजे उसळ आमची पेडण्या सायड खाताले। सो तुम्ही म्हणटात बेसिकली तालुका वायज जरी डिसिजन घेतली जाल्यार भुरग्यांकूय चड बऱ्या पडटलें।